जो मनीस रॉंग तो फॉर एवर रॉंग. म्हाज्या हितून असो दिसपाकूय मातसो बरो प्रिमियम दिसता. अवी ऐक रे, म्हाका खंय तरी भायर खावपाक व्हर. आपूण बरो तू खान येताय मरे 0 डिग्रीन. कॅपेचिनो आनी मदी पळय कितें आहा तें, कसलें आहा, एप्पल आहा कितें आहा रे बॉय. कांगाची शीर गई दिसता, कांयच कळना पळोवया काय कितें. सो गाईज, तुम्ही आमचो काल ब्लॉग पळयल्लो आसतलो. थँक्यू सो मच फॉर गिवींग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट. आनी डिमोटिवेट करपाक कोणूच फुडें सरना. म्हाका खबर आहा, म्हाका तुमी सगळे लोक म्हाका सपोर्ट करता म्हणून आय एप्रिशिएट. आनी आयज मातसो 3-4 दीस जाल्यार खुबूच मातशी कितें म्हणटा ते इन डिटेलान गेल्लो. सो आय थॉट टुडे बाबा आयज भायर सरतलो आनी एक बारीक सारीक ब्लॉग करतलो म्हणून हांव. सो आयज हांव म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा येयला आनी हांवें मातशें बारीक सारीक कितें मॉडिफिकेशन केल्लेलें आसा विथ माय ओन हँड्स. इकते बिकते घेवन येवंक ना. सो आय लायक टू डू समथींग डिफरंट. म्हाका खबर आहा म्हाजे जे फ्रेंड्स म्हाका पयलींसून वळखता, खबर आहा जे कोण म्हाका पयलींसून वळखता पळय तांकां खबर आहा की हांव ऑलवेज कम अप विथ समथींग युनीक. हे पळय हें हांवें घरा कडेन खूद केला. सो दीस इज द बेस्ट थिंग वीच आय हॅव डन. कार्बन फायबर म्हणटा पळय ते फुडले तो हो पीस हांगा येतलो. हांगासर ट्रान्सपरंट आसता तो हें हांवें ओन केल्लो आसा पळय. हो असो दिसपाकूय मातसो बरो प्रिमियम दिसता. आनी हांवें हें नोज पॅनल पासून एक बरें केल्लेलें आसा. सो लेट्स सी नाव, पळोवया कशें कितें तें. आमचे विकेची गाडी. लोक रेनकोट बीन घालून भोंवता. विके पळय कितें घालून भोंवता ते सेपल शील्ड फूल पावर सारको. हांगाल्यान बसलो गाडयेर डायरेक्शन हे पळय. आनी बाबा अशें न्हू आमकां बाबा खिडकी पासून आगाडी ये पळय. बाबा कसो आहाय तू? आहाय मरे बरो. अशें करपाचें पात्रां आहाय मरे. आनी हे अशें पळय लॉकिंग सिस्टम लॉक बीन. आनी बरें आहा न्हू कोण ब्लॉगिंग बीन करता कॅमेरा घेवन मोटो ब्लॉगिंग केल्यार हांगाल्यान तुजो कॅमेरा उदीकूय बसचेना आनी वाऱ्यान सुद्दां हालचें ना. आनी मेन म्हणटा ते तसो कोण ब्लॉगिंग करता जाल्यार तेका कितें म्हणटा ते विंड ब्लास्टाचो हे आवाजूय येवचो ना केन्नाच. कोण मायक बीन यूज करिना जाल्यार तेंकां हे परफेक्ट आहा. म्हाज्या अकॉर्डिंग टू मी म्हाका लोकांचें खबर ना. पळय काय कितें फुल पावर सर. सो गाइस ये देखो हम लोग आए हैं अभी ब्लॉगिंग करने के लिए. और ये देखो भीड़ लगी है इधर. अभी क्या करूं, क्या करे ब्रो, थोड़ा रुकना पड़ेगा बॉय. ये देखो वीके भाई का हेलमेट. इसके आगे कोई बोल सकता है क्या? चिट्टी अकल नहीं. सो गाइज कितें म्हणटा पळय तें खूब दिसांनी भायर सरलो फ्रेंडा वांगडा मातसो टायम स्पेंड करून बरें दिसता. कितें आहा जाणा यू शूड गिव इक्वल टायम. म्हाजें कशें आहा जाणा म्हाका जो मनीस लायक ना न्हू हांव तेका एक्सक्यूज दिना. फॉर एग्जाम्पल ना रे अशें तशें हांव तेका सारको कितें म्हणटा पयलीं फुरसत मे हटा सावन की घटा तेका आनी हांव फुडें आनी कसोच घेवन भोंवपाक ना. म्हाजें तशें ती सिस्टम म्हाजी. म्हाका अशें दिसता खंय तरी तो भुरगो रॉंग आसा आनी खंय तरी गलत आहा कितें जाल्यार हांव त्या मनशाक आनी केन्ना साथूच दिना. तो मनीस नाकाच दोळ्या फुडल्यान. सो इट इज माय थिंग. म्हाजें थिंकींग तशें. लोकांचें म्हाका खबर ना कशें तें. हांव भेडचाल मे लोकांक घेवन चलना फुडें. जो मनीस रॉंग तो फॉर एवर रॉंग. म्हाज्या हितून तूं कितलें बरें कर इन फ्युचर म्हाजे कडेन मागीर बरें पडून हांव तुका एकदां ना म्हटल्यार फॉर एवर ना. आमी आयज आज सालिगांव हांगासर हे पळय फूल पावर आमी रिल्स करतले बारीक सारीक. ही पळय आमची अनमॉडिफायड आहा सद्या. इन फ्युचर थोडे दीस रावान तुमी कसली करता पळय सेक्सी पारगी सेक्सी फूल पावर पळय काय कितें. सो गाईज हांगासर बरे बरे रिल्स बारीक सारीक काडलेले आसा आमी. आनी म्हाका तुमी फॉलो करूंक सोदता जाल्यार गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अविनेश बिग बॉय टॉयज. ह्या चॅनलाचेर म्हाका फॉलो करूं शकता तुमी. इंस्टाग्राम ID आनी म्हाजो आनी एक यूट्यूब चॅनल आसा तेजेरूय फॉलो करूं शकता. म्हाका सबस्क्रायब करूं शकता अविनेश बिग बॉय टॉयज. तेतून सगळे व्हिडियोज आमचे तुका मोटो ब्लॉगिंग रिलेटेड आसतले. बायक्स मोटरसायकल्स तसलेच रिलेटेड व्हिडियोज आसतले. आनी जो इंस्टाग्राम आमी यूज करता तेजेर आमी रिल्स बीस केन्ना घालता. सो जाय जाल्यार वचोन चॅक करा आमचे इंस्टाग्राम ID. आनी मेन म्हणटा ते व्हेरी सून म्हापसा व्हेरी सून आमी पॅनजीम वयपाचें आसा. एक नेवो मुंबय वडा पाव स्टोर ओपन जाल्लो आसा. म्हाका खूब रिल्स येता तेजे आनी अंकिता सांगी थंय वचोन कितें खावया म्हणून. सो लेट्स सी फायनली वील गो दे आनी पळोवया मागीर कशें कितें आसता पळय तें सी. सो गायज आमी येयल्लेले आसा आयज 0 डिग्रीन हे पळय
कलांगूट कितें तरी खावया हांगासर. हे पळयात आमी आसा हांगासर आता 0 डिग्री. हय 0 डिग्री मरे हे. आमी येयल्ले चिकन लेग पीस खावपाक. आमचोच जालो लेग पीस हांगा. पळोवया आतां कितें मेळटा तें. सो गायज आयज आमी येयल्लेले आसा 0 डिग्री कलांगूट कितें खावपाक. म्हाका खूब दीस जाले हे खावपाचें आसलें लेग पीस आनी विकेकूय लेग पीसूच खावपाक जाय आसलो. पण जालें कितें खबर आहा आयज तेंचो खंय स्टॉक येवंक ना. सो आयज आमी आनीक कितें ऑर्डर मारलें आनी आयज कॉफी मारता. आयज म्हाका हिसपान म्हाका खबर ना आयज म्हाका खूब गरमी जाता कितें ती. पूण आयज सॉलीड गरमी जाता कित्याक तीच कळना. हांगा पळय एसी लागना म्हाका. इतली गरमी जाता सारकी. आनी आयचो दीस येयलात न्हू भायर. आयज म्हटलें चल सगळे हांगा थंय भोंवले व्हिडिओ केले पोटाक कितें खावया आनी मागीर वचया घरा कडेन सुशेगाद. गरमी जाता. आयज पळय दनपारान आसलेलो हांव आतां घरा वचून परत नातलो. ऑलरेडी गरमी जाता सारकी हिसपाक भायर. कितें म्हणून सांगू तुमकां आतां कशें कितें पळय तें. आनी हे पळय विकेंड पळय हेल्मेट केला पळय आपणाचें. शेणकी कोणाक शेणकी जाय जाल्यार यो हांगासर व्हरा ही शेणकी. काय बरी दिसता पळय. लोक चिंतता की ते आमकां शेणकी लायता. लोक पळय कशें कितें तें आमी आमच्या हेल्मेटाक लायता शेणकी. फूल पावर. गायज आमी पळय कितें केलां तें 1 हॉट बकेट चिकन फूल पावर. वयस कॉफी येयली म्हाजी फूल पावर कॅपेचिनो. आनी मदीं पळय कितें आहा तें कसलें आहा एप्पल आहा कितें आहा रे बॉय हें. कांगाची शीर गई दिसता कांयच कळना. पळोवया कशें कितें तें टेस्ट करून पळोवया मरे. अवी आयक रे म्हाका खंय तरी भायर खावपाक व्हर. आपूण बरो तूं खावन येताय मरे 0 डिग्रीन. सुंगटाची बरी मसमशीत कडी कर. बरे भात सारखे फुल पावर जेवया. हांव ना उठ म्हाका व्हर. म्हाका रांदपाक बिनपाक नाका हांवे. अवी व्हर म्हाका खंय 0 डिग्रीन. कोण तो तूं खावपाक गेल्लय थंय काफ्रियेर. जाल्यार म्हाका भायर व्हर खावपाक थंय लागीं. माझो पाय दुखता जाल्यार हांव रांदिना आयज. सुंगटां बिंगटां जग मार. काय बरी हांवें सुंगटां हाडल्या. म्हाका रांदपाक नाका. बरी पळय आयकाय बरी कडी कर आनी थोडी भाज. म्हाका रांदपाक नाका. हांव ना जाल्यार एक काम करता. हांव शीत करता आनी लोणच्यान जेयता. हांव सुंगटां बिंगटां काय भाजचें ना. उठ रे व्हर मरे. एक काम कर म्हाका उखलून व्हर. जग मार. उखलून व्हर म्हाका नाजाल्यार हांव येना. जग मार नाका येवंक. हांव गाडी घेवन वयता एकटें. तुका गाडी घरांतली भायर काडूंक जावची ना. आनी काडून दाखयल्यार हांव काडटा तें हांव पळोवन घेता. म्हाका उखलून व्हरतले सांग. हांव ना व्हर म्हाका. उखलून व्हर. व्हर म्हाका. हांव ना व्हरना. व्हर रे. पयशे दी. हांव तुजो बाबू न्हू. एक 10,000 दी. हांव ना. 10,000 दी म्हणून व्हरता. हांव ना. व्हर रे अवे व्हर रे अवे. अरे व्हर रे. ए सुंगटाची कडी करतो. हांव ना म्हाका खावपाक व्हर. हांव कित्याक खावंक मला. तूं म्हाका खावपाक व्हर. आपूण बरो खावन येता आनी म्हाका व्हर. सुंगटाची कडी कर. हांव ना म्हाका काय व्हर. बरी सुंगटाची कडी आसता. हांव ना. च हांव ना म्हाका तूं भायर खावपाक व्हरता. च हांव गाडी स्टार्ट मारून वयता. तूं बरो वयता 0 डिग्रीन खावन येता. 0 डिग्री म्हणजे जेवण न्हू तें. 0 डिग्री म्हणजे ते गरमी आहा ते एसी लावन बसप आनी येवप करा. कोणी सांगला तुका ते जेवण मेळटा म्हणून. बरें तर आतां खंय एसी लागता थंयसर म्हाका व्हर. एक काम तूं करता. एसी लाय आनी बस हांव खाता जालें. एक काम करता तुका कूलर लावन दिता. म्हाका गिळाक जाय खावपाक. म्हाकाय जाय बरी मोठी सुंगटां आहा. चल रांद हांव ना. चल चल हांव ना. चल हांव तुजो बाबू न्हू. ना 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 हांव ना. चल हांव तुजो बाबू न्हू. चल गाडी. हांव बाबू काय न्हू. तू शाबू सिंतॉल शाबू तुचा. हांव ना. चल बरें काम करता. तूं भायर व्हर खावपाक. तूं व्हरना. व्हरता
म्हाका उकलून व्हरचो. तू म्हाका वरान आल्या हांव रस्त्यार बसता. म्हाका उकलून व्हरचो. रस्त्यार बसता माणी घालून. म्हाका उकलून व्हर. हांव रस्त्यार कोणी विचारल्यार म्हणटा की तू म्हाका खावपाक व्हरना म्हणून हांव रस्त्यार बसला. हांव सांगतलो तू फरफरोंक बसला भायर म्हणून. आमी खंय येयले आतां? ब्लू मून म्हणजे डिनर करपाक. हांवें वयर मून पयला एकूच आसता. हांगा कसलो मून आहा? हांगासर खूब कितें कितें खावपाचें गावता. हय आनी तुवें घरा कडेन बरो तकली खाल्ल्या म्हाजी. जीव काडला म्हाजो तुवें घरा कडेन. तुमी भायर खाल्ला म्हाका कितें हांगा हें तें करून तुवें म्हाका आतां हांगा हाडला दादागिरी करून. आयचें बील तूं भरतलें. हाजे कडेन पयशे ना. नाल्यार आमी आयडनाच देवया आयज. उपकारता मगो. पडलेल्यान पळय कितें कितें ऑर्डर मारून घेतला पयलें. सॅलड. सो हे पळय प्रॉन्स, चिकन. पाट पडलेल्यान कितें कितें ऑर्डर मारून पाट पडलेल्यान कितें कितें ऑर्डर मारून ही सॅलड. आनी अवी पळय कितें पियाता तो. तुमी एका अवीक सारको शुद्ध शाकाहारी बी समजो नाका. पळोवन घेयात कशें कितें तें. I don't drink hot drinks, but yeah, sometimes beer, and even sometimes with my parents, with my dad. So guys, म्हाका कोणी सांगलेलें की ब्लू मुनान तवा चिकन तवा फ्राय खा म्हणून. हांवें खावन पयलें नंबर 1 टेस्ट सारको. म्हाज्या एका फ्रेंडाक सांगलेलें चोडवान. सो आतां पळोवया बेस्ट हा टेस्ट. हांवें खावन पळयलें. आतां हांव बी ट्राय करता. हे पळय हे जाना तवा फ्राय. खा मगो आतां. हे आतां म्हाका खा खंय. खा नाल्यार हांव हांगा ताडवो पडटा. हांव न्हिदता कदेलेर. म्हाका जाता कदेलेर न्हिदपाक. हांव वायट सिच्युएशनान न्हिदलेलो आसा जमनीर बीन. हांव न्हिदता कांय प्रॉब्लम ना. तूं खा हांगा कावाळ कर. प्रणेश भावा मातशें पळय हे व्हिडिओ पळयताय जाल्यार गळटा सारकें कर. सो गायज पळय सगळी प्लेट खाली करून कशें भरला पळय तें. आतां बील तूंच भर. हांव भरचो ना. म्हाजे कडेन पयशे ना. घटा सावंती घटा. बरें बसला पळय. चाप्टर हा पळय. फ्रायड रायस केलो हांवें. केदें व्हडलें पोट पळय हेजें. अवी कितें खाताय? लेणो. खा तर. तू जिबेर धरून हाड. सो गायज आमी फायनली घरा कडेन पावलेली आसा आनी म्हाका बरी टोपी घातलेली आसा हेणी. रेस्टॉरंटान घाला आनी हें जाय तें जाय करून काय बरी सुंगटां हाडलेली हांवें मोठी. बरें चिंतलेलें आयज बरें भाजून खातलो म्हणून. प्लॅन फ्लॉप. चेडवांचें कामूच तें टोपी घालप. शॉपिंग करप, जेवणाक व्हरोंक जाय, कळ्ळें तुका. बरे बरे कपडे घेवंक जाय. जिम डबाक डमडम. कितें तें? जिम डबाक डमडम. जिम म्हणटा तेका टीम डबाक डमडम. खबर ना. कॉमेंट करून सांगा कितें पळय तें कसली डबाक डमडम पळय तें. हाली चड वायरल जाता तें. म्हाका खूब जाण सांगता तेजेर एक बरी फनी रील कर म्हणून. सो येस फाल्यां करता ती बरी रील ती पळोवपाक जाय न्हू. फॉलो करा म्हाका इंस्टाग्रामाचेर अविनेश बिग बॉय टॉयज आनी अंकी 5544. पळयात मागीर ती जिम डबाक डमडम सारक्यो मगो. आनी सो गायज व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅसेज. 2 दीस पयलीं तुमी पळयलां आसतलें आमी नानोड्याक गेल्लेली ती. आनी आयच्या डेटीक तुमी बिचोले पासून वयतले न्हू बस स्टॉपा कडेन पेट्रोल पंपा कडेन जाल्यार टोटली उदीक भरलेलें आसा. बी सेफ गायज. आयज काल खंय उदीक येत तें सांगूं येना. ल्हान ल्हान भुरगे आनी ते हितून उदकान मजा करतात. बोटी बिटी घेवन टायर बियर घेवन खेळटात. बरें दिसता पळोवंक क्यूट सारकें. पूण एट द सेम टायम ते मातशें रिस्की. घरा कडेन मागीर तुमकां जोर थंडी सो जाता तितलें अवॉयड करा. आनी आमचे जे पुलीस भाव आहा खबर आहा ते बरे प्रमाणात काम करतात.
पावस जावं उदीक भरला कितें जावं बाबडे टायम टू टायम कामाक वयता. जो कोणी पुलीस भाव म्हाजे व्हिडियोज पळयता खबर आहा, सल्यूट करता तुमकां की तुमी खरेंच बरें काम करता न्हू आं. आनी खूब उदीक येयल्लेलें आसा गांवांनी. तुमकां खबर आसा हो जो पावस ह्या वर्साचो आहा खबर आहा 2024 सारको गलत येयल्लो आसा, फालतूर सारको. इतलो पावस हांवें संवसारान पळोवंक ना केन्ना. आनी ज्या प्रमाणान आमची घरां बुडल्यान खबर आहा जाणट्यांची. आयज हांवें प्रुडंट मिडियाचेर एक व्हिडिओ पळयलेली. एकलो दादलो बाबडो आपणाच्या बायलेक जाणटेक घेवन हांगासर अशें खांद्यार बसून व्हरता आनी इतले पर्यंत ताका उदीक भरला हांगासर. शॉकिंग सारकें. आनी एक इन्सिडेंट हांवें खंय पळयला, तितून एक जाणटी एका घरान शिरकालेली विथ मॅक्झिमम 10 का 15 तेचे डॉग्स आसले. ती म्हणटा आपणाक व्हरता जाल्यार आपणाच्या वांगडा आपणाच्या कुत्र्यांकूय व्हरना जाल्यार आपूण येना. असो मोग आसता एनिमल्सां कडेन. म्हाका जाल्यार बाबा जनावर खूब लायक आहा, माजरां स्पेशली. आनी कोणा कडेन पर्शियन कॅट आहा जाल्यार प्लीज म्हाका एक दियात मरे. नाका आमकां पर्शियन कॅट जाय. मेरे को पर्शियन कॅट चाहिए. जिसके पास भी है प्लीज मुझे एक दे दो प्लीज. आमचे कडेन इंडियन कॅट खूब आसा. म्हाजे कडेन म्हाज्या घरा कडेन खूब आसा. आनी आमगेर आमच्या मम्मीक आमच्या भयणीक बीन खूब लायक माजरां. पर्शियन कॅट ना. म्हाका एक पर्शियन कॅट जाय आसलें. कोणा कडेन आसा जाल्यार म्हाका एक दिया. कोणाचेर घरान बीन पोराक बीन काडलें जाल्यार म्हाका कसलेंय चलता. बोकलो माजर कितेंय चलता. पर्शियन जाल्यार काय जालें दिया ना म्हाका यादीन कोणा कडेन आसा जाल्यार. आनी सून व्हेरी सून हांव वयपाचो आसा गणपती पळोवपाक. कशें करतात पळय तें व्लॉग करपाक वयपाचो आसा. आनी दोज हू आर इंटरेस्टेड कॅन जॉयन मी. म्हाज्या वांगडा एक क्यूट फॅमिली जॉयन जातली, मांद्रेकर फॅमिली. तुमकां दाखयता कोण पळय ती. आमच्या व्लॉगान पळोवपाक आमकां कनेक्टेड रावा. आनी शी इज व्हेरी वन ऑफ द बेस्ट पर्सन. बरी मनशां ती. शी इज मॅरीड, वन ऑफ माय फॅमिली कशी ती. हांव तांकां मानता. ती सडनली शी कॉल्ड मी एंड शी वॉज लायक तुमकां आमच्या तेवटेन बरे गणपती करता, यात आनी पळयात म्हणून. सो हांव सून वयपाचो आसा. केन्ना वयपाचो आसा तें तुमकां फाल्यांच्या व्लॉगान सांगता. मागीर तुमी यात म्हाज्या वांगडा आनी आमकां विजीट करा न्हू दोज हू आर क्लोज बाय. एकदां हांवें कितें केलें मेन म्हणटा तें तुमकां एक सांगूंक सोदता की कितें तरी सांगूंक सोदता हांव. तुमकां खबर आहा ह्यो म्हाका चिमट्या काडटा आनी म्हाजे केस बी ओडटा. टॉयलेट मगो कितें तरी सांगलंय तुवें. मी बाबा शॉक जालें रे बाबा. मी बाबा शॉक जालय. हांगासर पोनाक चिमटो कायच तुम्ही ते काय पळयला पिक्चर पळयला तात्या विंचू झपाटलेला. वय म्हाका तो खूब लायक. तात्या विंचू कसो तसो हो तात्या विंचू. अर्ध्या रातीक येता असो केस सोडून दुताडको तोंडा पडल्यार इटयता मोबायल बिबायल धड अचानक येता. तू चिमटे काडटाय म्हाका. तुका चिमटे काडपाचेच काम जालें म्हाजें. फूल पावर सारकें न्हू. पर्शियन कॅट कोणा कडेन आहा जाल्यार सांगात. डू नॉट फॉरगेट नो. आनी आमचे भायरसून बाबा खूब म्हाका मॅसेजी बऱ्यो येता. आनी एक बरी एक फॅमिली क्रिएट जाल्लेली आसा म्हाजी. देर आर फ्यू पीपल हांव तेंची नांवां घेता. दे आर व्हेरी क्लोज अँड कनेक्टेड टू मी. वन इज अलिशा, सेकंड इज एलिस्टर. अशें खूब आहा 2-3 जाण. आनी खूबूय नांवां आसा. थोड्या जाणांनी अशें सांगलां की डू नॉट टेक आर नेम्स म्हणून. ते कितें म्हणटात की रायट हातींतल्यान लेफ्ट हातीन कितें दिता न्हू जाल्यार कळोंक जायना. सो तेंचें तशें थिंकींग. आनी दे आर व्हेरी कितें म्हणटा डावन टू अर्थ पीपल. आनी एक गजाल तुमकां सांगूंक सोदता. म्हाका एक इंस्टाग्रामाचेर एक म्हाज्या फ्रेंडाचो कॉल येयल्लो. सो ते कितें म्हणटात यू नो आयचे डेटीन लोक म्हणटा की अरे ते UK कामाक आसता मरे, तिकडे कोट्यांनी पयसो लाखांनी पयसो. तशें आसना. कितें आसता जाणा आयज म्हाका म्हाजे भायरसून UKसून ते चेडवान एका फोन मारलेलो. ते सांगी कित्याक ती थंयसर एकोमोडेशन फॉर एक्झाम्पल एकोमोडेशन म्हणजे थंय तर तूं रावतलें न्हू, घर घेतलें बरें रेंटाक रावतलें न्हू, कमीत ते कमी तुका $1,00,000 जाय. आनी तूं रेंट हे उदकाचें बील लायटीचें बील दिता म्हटल्यार एक $1.5 लाख जाय. सो जस्ट इमॅजीन $1.5 लाख थंय तुजे भाड्याकूच वयता. घर रावपाचे उदकाचे इलेक्ट्रिसिटीचे आनी प्लस खावपा जेवपाचे सेपरेट. आनी तूं कितें न्हेसताय तें आनीक टोटल सेपरेट. सारकें मागीर जस्ट इमॅजीन भायर जे लोक कामाक वयतात पळय ते कितली तेंची लायफ डिफिकल्ट पळय ती. आमकां हांगा बसून इजी दिसता अरे तो भायर गेला मरे म्हणटात. तशें आसना बाबा. भायर वयतात ते लोक खूब मेहनत करतात. सो गायज आयचो व्लॉग आमचो कसो लायक जाला जाल्यार कमेंट करून सांगा.
मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ. लायक करा, चॅनलाक सबस्क्राईब करा, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कसे असता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ. टिल दॅन गुड नाईट. गणपती करपाचो एक व्लॉग कमिंग सून. स्टे ट्यून. फॉलो करात हा म्हाका इंस्टाग्रामाचेर. परत एकदा सांगता पर्शियन कॅट जाय म्हाका. कोणा कडेन आहा जाल्यार पळयात हा.